कोंकणी भाशेंत ज्यो म्हणी वा ओपारी आसात त्या संबंदान थोड्याच मुखेल म्हणी संबंदान पळोवया. म्हजें काम वैजकी, दोतोर वा वैज हाजेरूच एक बरी म्हण आसा. काम जालें वैज मेलो. हाजो अणभव फक्त दोतोरांकूच न्हय तर हेर तरेचें काम करतात तांकांय आयला जातलोच, हातूंत इल्लोय दुबाव ना. जर एक दुयेंत पळयलो आनी हॉस्पिटलांत धाडलो जाल्यार त्या वेळार दोतोराक कोण फारीक करिनात. एक दुयेंत पळयल्यार आनी तो जर तर मरणाच्या अवस्थेंत आशिल्लो ह्या वेळार पयशे दिनात. एक एक फावट दोतोर ताजेय पयशे घेनात. हॉस्पिटलांत मरण आयल्यार पयलीं हॉस्पिटलाचें बील फारीक कर, मागीर दुयेंतीची मेल्ली कूड व्हर अशें सांगपी दोतोर आसात. दोतोरांची माफी मागता, म्हजेर रागार जावं नाकात, पूण ही खरी खबर. दर एका मनशाक आपलो जीव म्हत्वाचो. आपूण पयलो, मागीर बायल, भुरगीं, शेजारी, सोयरीं दायरीं. अशा वेळार कोंकणी मनीस म्हणटा, जीव आसल्यार भीक मागून खाय. एक काम करूंक गेल्यार एक एक फावट मनशाक कितेंच करूंक जमना, तो निराश जाता. अशा वेळार सुचता ती म्हण, जो वेंतेक चुकलो तो वावांक चुकलो आनी जो वावांक चुकलो तो गांवांक चुकलो. आनीक एक म्हण आसा, चड शाणो तीन कडेन घालता. ही म्हण आयली ती अशी. एका मनशाक जोत्याक कितें तरी लागलें. तें कितें लागलें तें पळोवपाक ताणें बोट लावन नाका कडेन घेवन वास घेतलो. तें थोडें नाकाक लागलें. म्हणजे जोतें, बोट आनी नाक अशे तरेन तें तीन कडेन लागलें, म्हणून चड शाणो तीन कडेन घालता अशी ही म्हण आयली. एक एक फावट एकलो मोटार घेता वा स्कूटर घेता आनी थोड्याच दिसांनी ताका अपघात जावन ती मोटार पेंट वा रंग वचून इबाडटा. अशा वेळार देव दिता देंवचार नाडटा अशें कोंकणी मनीस म्हणटा. एक दुधकार आशिल्लो. ताज्यो 5-6 गायो आशिल्ल्यो. एक म्हस आशिल्ली. पलतडच्या गांवांत वचून तो दूद विकतालो. मातशे पयशे जायना बरोबर ताणें एक बरी भांगराची मुदी करून बोटाक घाली. एक दीस असोच आलतडसून पलतडी वतना ताजी ती मुदी उदकांत पडली. हेरांनी बोवाळ केलो, दुधकारा तुजी मुदी उदकांत पडली. अशा वेळार त्या दुधकारान शांत वृत्तीन सांगलें, उदकाचे पयशे उदकांत पडले. अशी ही म्हण खूब जाण वापरतना हांवें आयकल्या. खुबशे फावट दोन शेजारी बायलो आसतात. हांच्या भितर सर्त जाता. सर्तीन जाता तें अर्थीन जायना आनी अर्थीन जाता तें सर्तीन जायना. एका शेजान्नीन जर भांगराचीं कांकणां केलीं जाल्यार दुसरी शेजान घोवाक पिट्टा, म्हाका तसलींच कांकणां जाय. घोवान सांगलें, आगो तीं कांकणां भांगराचीं न्हय, तीं नकली. जावं, म्हाका तीं तसलींच कांकणां जाय. ह्या हट्टाक लागून म्हण आयली, शेजाऱ्याक शेजाराची नसाय. हें चड करून बायलां मदीं चड प्रमाणांत घडटा. म्हणून शेजान्नीक शेजान्नीची नेसाय अशें म्हळ्यार चड बरें जातलें. एक मनीस सोडती काडटालो. ताका ह्या सोडतीचें व्यसन लागलें. अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. निमाणें तो सामको गरीब जालो आनी एका ल्हानशा घरांत रावंक लागलो. हाजे वेल्यान सुचता ती म्हण, बाप्पाय ना पुडवेंय ना. फुडली म्हण अशी, बोट घालूंक दिल्यार हात घालता. एका कामाक दवरलेला मनीस आसता. तो मनीस सामको घरचो कसो वागता. एक एक फावट रातोरात चोरी करून नान जाता. ताका पयशे खंय आसात, केन्ना चोरचे हें सगळें खबर आसता. देखून तो ही चोरी करूंक शकता. ल्हान भुरगो जावं वा जाणटो जावं, पयलींच्या तेंपार कोणाकूय जोर आयलो जाल्यार ताका पेज करून वाडटाले. एक दुयेंत दोतोरा सरेन गेलो. दोतोरान ताका सांगलें, रातचें दूद घेतल्यार बरें. हें आयकून दोतोराक दुयेंत विचारता, दोतोर दूद घेवं काय थोडीशी पेज घेवं. हें आयकून दोतोरान सांगलें, पेजूय जेवल्यार जाता नाजाल्यार दूदूय घेतल्यार जाता. ताज्या परस तूं पेज आनी दूद एकठांय कर आनी इल्लोसो पायस करून घे. कोंकणी भाशेंत एक म्हण आसा, जोर रडटा पेजेक. काम करून जातकच खूब पुरो जालें, भूक लागली, आतां बसूय मेळची ना, चलत वचूंक वचचें पडटलें
अशे तरेक तरेन तो सांगता. हेतू एकूच, पयशे, कामाचे पयशे चड दिवचे पडटले, हाकाय जोर रडटा पेजेक अशें म्हणटात. फुडली म्हण चड उडटा तो बुडटा. ह्या म्हणीनुसार जो हाता भायर वचून चड व्हड पयशे जावपाचें काम करूंक सोदता, देखीक बँकेचो लोन घेवन हॉस्पिटल बांदप वा बँकेचो लोन घेवन व्हड घरां बांदप आनी ती बांदपाक सुरू करप आनी मागीर लोन फारीक करूंक जायना तेन्ना बँकेन तें सगळें पावणेर काडप, अशे तरेचें घडटा. तेन्ना चड उडटा तो चड बुडटा ही म्हण आयली. आपलें पिशें जगाचें हाशें. ज्या घराण्यांत एक दुयेंत सर्वसादारण भुरग्या भशेन वा जाणट्या भशेन नासता तेन्ना तो भुरगो वा मनीस दुसऱ्यांची टिका करूंक हांसप येता. पूण ताज्या घरच्यांक, ताज्या आवय बापायक तो एक खेद जाल्लो आसता अशें ही म्हण सुचयता. आनीक एक म्हण खूब गाजता. ताजेर सिनेमा, नाटकां, टीव्हीची माळी खूब आयल्यात. ती म्हळ्यार 4 दीस मायचे 4 दीस सुनेचे. सास भी कभी बहू थी. 2 पिळग्यांचें अंतर आसता, ताका लागून हें घडटा. माय सुनेक शिकयता तें सून आयकना, मागीर थोड्याच वर्सांनी ही सून माय जावंक पावता. बायले परस मेवणी बरी ही म्हण तितलीच गाजलेली आनी म्हत्वाची. एक फावट मेवणी बरी नासल्यार लेगीत बायले परस मेवणी बरी अशें म्हणटात. धांपिल्ली मूठ 1.25 लाखाची. कांय मनीस सगळें विस्कटावन बारीक बारीक सगळें सांगतात. सांगपाचें कांयच दवरिनात. पूण थोडे मनीस चड कांयच उलयना, दुसऱ्याचें आयकना. अशा वेळार तो मोनो मनीस समाजान बरो थारता. देखून धांपिल्ली मूठ 1.25 लाखाची अशी म्हण आयली. एक फावट खूब मिजासी मनीस आसता. हांव हें करूंक शकता, हांव तें करूंक शकता, हांव अश्यो बडायो मारीत तो झेताडो फिरता. तो सांगता तें करूंक शकना. अशा वेळार नाचूंक येना जाल्यार आंगण वांकडें ही म्हण वापरतात. दर एका भाशेंत अश्यो म्हणी आसतात. भास, संस्कृतीक मळार परंपरा, हेर पयलीं राज्यांचो जाल्लो परिणाम, भाशेचें दायज, थंयचें जेवण खाण, चाली-रिती, थंयचे सण, फेस्तां, काले, फेरयो, थंयचें सरकार, ह्या सगळ्याचो परिणाम ह्या म्हणीचेर वा ओंपारीचेर जाता. ह्यो ओंपारी त्या त्या प्रमाण घडूंक पावता. देखीक पुर्तुगालूच घेवया. थंय एक भास, एक धर्म हद्दीचेर कोण पेडिनात. थंय पयलीं राजशाही आशिल्ली. राज्य आशिल्लें, राजाचोच पूत चलो राजा जातालो. थंय ताज्या उपरांत एक व्हडलें बंड जावन सालाजार म्हूण हुकूमशाही हाडली. उपरांत थंय लोकशाय आयली. आतां भारत हो आमचो देश. ताज्या उलट कितलींशींच राज्यां, भासो, लिपी, धर्म, परंपरा तरी लेगीत भारत एकजुटीन एकवटान लोकशाय चलोवपी एक उदरगतीची देश हें सांगपाक अभिमान दिसता. आमच्या देशांत कितलेशेच तरेचे विचारांचे, पंथाचे लोक जियेतात. त्या मानान एकवट दिसून येता. आमची राष्ट्रीय भास हिंदी ही सगळ्यांनी मानून घेतल्या. अशे तरेन सगळ्या गजालींचेर ह्यो म्हणी वा ओंपारी जाणटेल्यांनी आपल्या पिळगेक दवरल्या. आमी ताजी राखण करूंक जाय, जतनाय घेवंक जाय. हाजे फुडले करणी आनी ताजे फुडले खूब अर्थ भरला हें धरून हो जिविताचो सार थारता. हातूंत इल्लोय दुबाव ना.